मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळायच्यो हेडलायन्स. कुळे मेटावाड्यार न्हंयेत बुडून वास्कोच्या 4 तरणाट्यांक मरण. सगळे 19 ते 25 वर्सां पिरायेचे. राज्यात पाताळला दुख्खाची लाट. पुलीस दळा खातीर आनीक एक लजेची गजाल. चॅकपोस्टार पयशे घेतानाचो व्हिडिओ व्हायरल. भ्रष्टाचार फकत वयरच न्हय, पावला खोलाये. स्मार्ट मीटर आनी दंडाची अंमलबजावणी स्थगीत. ह्या खोशयेंत अंजुच्या थळाव्यांनी वीज मंत्र्याक मणगाणे केले ऑफर. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुळे मेटावाड्यार न्हंयेत बुडून वास्कोच्या 4 तरणाट्यांक मरण आयले. हातूंत चिखली मुरगांवांतल्या एकाच घरांतल्या 3 भावांचो आस्पाव आशिल्लो. ते सगळे 19 ते 25 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. खंतीची गजाल म्हळ्यार हे सुवात न्हावपाक धोक्याची आसा म्हण बोर्ड मारून लेगीत कांय जाण ते बोर्ड काडून उडयतात खंय. देखून हाका खरो जापसालदार धरप तरी कोणाक. राज्यात हे घडणुकेन दुख्खाची ल्हार पाताळ्ळा. एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पयलो. हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें. हांव परत घेवन वयतालो तेमकां. ब्रिजार तेकू पावलेले आमी. मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव आहा पळय, तेमी परत येयले हिंगा सकयल येयले. मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो. मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक. हे कपडे बी काडून गेल्लो. हांव देखून गेल्लो न्हावपाकू. मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा नाका, आमगे हायट देखून कमी आहा. मागीर हांव सायडी येयलो. भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना. हांव हिंगा सायडी येयल्लो. सायडी न्हांवतालो. आमी तेगी एक सगळे हे भूत आहले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखून बोलले. आमी जे आसा ते कुळे आसा ते कुळे मेटावाडा आज हांगा एक अशी घडणूक घडलेली आसा की 4 जण जे युवक आसा ते हांगा बुडून मेल्ले आसात. आनी 5 जाणांचो ग्रूप हांगा आयिल्लो. पूण पांचां भितर 5 जण उदकां गेल्ले. पूण एकटो जो आसा तो फुडें गेलो ना. तो 4 जण आसा ते फुडें गेले. पूण तांकां उदकाचो लेवल कांयच कळ्ळो ना आनी ते बुडपा लागले. तेन्ना त्या भुरग्यान उरलेल्या भुरग्यान एक बोडी हाडून तांकां काडपाक ट्राय केली. पूण त्या भुरग्याक यश मेळ्ळें ना आनी त्या 4 जाण ते बुडले. आनी तो भुरगो भायर वचून पुलिशेक घेवन आमी परत ताका सर्च केले. ते 4 जाण बुडोन एकूच फॅमिलीचे 3 जाण भाव आनी एकटो थंयचोच असो तेंचो फ्रेंड तो एक्सपायर जाल्लो आसा. हे सगळे वास्को सावन ट्रेनीन आयिल्ले. पूण तांचे अशो अंत जावपाक पावलो. कितें प्रत्येक कोणेय जर हांगा येता जाल्यार उदकान देंवपाचें ना अशें स्ट्रिक्टली ऑर्डर हांगा आमच्या डेप्टी कलेक्टरान हें दिल्लें आसा. तशेंच आमी पंचायत म्हणून आमी एक लेटरूय आमी PI केलो. डेप्टी कलेक्टराकूय लेटर केला. कित्याक हे स्पॉट जे आसा ते हांगा थोडे न्हावपाक येता लोक आनी ते सडन येता म्हणून. आनी हें जाल्या उपरांत आमी ऑलरेडी बोर्डूय बी थंय लायिल्ले आसले. पूण ते भुरगे जे कोण येता पळय न्हावपाक तेंच्यांनी अशी मस्तीपणां करता. आपले वेस्ट जे आसा ते सगळे आमचे नेक्स्ट सायडीन उडयता. प्लस आमचे बॅनर बोर्ड लायता आमी ते वचपाक रिस्ट्रिक्टेड आसा म्हणून सांगून बोर्ड लायल्या. ते बोर्ड काडून उडोवप, पिनून उडोवप आनी मुद्दम करून हांव दाखयतालो त्या स्पॉटा वयले बोर्ड असो करून लायिल्लो आसा. असो आमी एक बोर्ड लायिल्लो आमी ते हेजेर. आनी तो बॅनर जो आसा तो काडून उडोवन थंय ते हें करतात. कितले फावटी आमी पुलिसांक कॉन्टेक्ट करून आमी पुलिसां वचून तांकां थंयचे भायर काडलेले आसा. ह्यो खुबश्यो गजाली आमचे हांगा आमी करना. पूण आयज कितें जालें सडनली सकाळ फुडें 9 ही गजाल जाले उपरांत आमी कोण थंय पावले ना. आनी ते ट्रेनीन चलत गेल्ले कारणान थंय ते कोणाक लोकांक दिसलें ना. गाडी आसल्यार कोणी तरी विचारता आसलो. तेंय जालें ना. डायरेक्ट थंय भितर ते सकयल फाटल्या वटेच्यान न्हंयचे सायडीन गेले. ते कोणाक कळना आनी तांकां 4गांकूय पेंवूंक कळना. ते डायरेक्ट उदकान देंवले. आनी ते आमचे न्हंयचे रिवरचे जे आमचे लोकल आसा तांकांच खबर आसा ते रिवर सायडीक कशें कितें आसा, कितले डीप आसा, कितें आसा तें आमच्या लोकलांक खबर आसता. एक सडनली डायरेक्ट ते देंवले. ते डायरेक्ट गेले. एक 10 मिनटाच्या हितून ते तेंचे हें जालां. म्हाका 9:30 सुमार 9:30 पावंडांक म्हाका फोन आयलो. हांव त्या स्पॉटार वचून पळोवन हांव ते व्हेरीफाय करून पळोवन आयलो. मागीर आमी तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां कुळ्या शिगांव ह्या वाठारांत न्हावपाचे अत्यंत बंदी आसा. आतां परत आमी एक नोटीस वगैरे आमी ते काडटले. लायल्या ऑलरेडी पूण आसा.
आनी तुम परत हांव सगळे माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां कित्याक कुळ्या शिगांव हे वाठारांत जर न्हंयचेर तुमी न्हांवपा येता जाल्यार तुमी येवची न्हू. आमी ऑलरेडी स्ट्रिक्टली ताका आमी बंदी घातल्या. आज जी घटना हांगा घडली ती आमकां कुळेकारांक खरेंच वायट दिसलें आनी दुख्ख भोगलें. पूण आमी देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तांची आवय बापायक शक्ती दिवं हें सोंसपाची. कारण तेंचे कोणाचे तरी काळजाचे कुडके आज ते ह्या जगान ना जाल्ले आसा. हांव जावं आमचे कुळे पंचायतीन खूब कडेन बोर्ड सायन बोर्ड लायिल्ले आसा. तरी आसतना हे थोडे येवन अशें न्हंयक देंवता तांणी हें देंवचें न्ही. कारण जेंकां थोड्यांक पोंवपाक कळना थोड्यांक पोंवपाक कळटा पूण दोनूय लोकांनी देंवचें न्ही. कित्याक हांगा येयात हांगा कुळे गांवचें हें सौंदर्य पळयात. खंयच रेस्ट्रिक्शन एरियेक तुमी जे पळय देंवतात ते खूब प्रॉब्लेम जाता. कारण हे हांगा पळय जें आसा सैम ताजो आनंद घेयात आनी सुखरूप तुमी तुमच्या घरा चला. आनी जे नवे युवा आसा तांणी आपल्या घरांक ज्या घराच्या जाणट्यांक सांगूनच हांगा येवचें ही कळकळीची विनंती. तेंच्यांनी घरा कडेन आपल्या आवयक रिक्वेस्ट करून सगळें जेवण खाण रेडी करून पिकनिकेक वयता म्हणून सांगून सकाळची 7:30ची ट्रेन धरली आनी ते कुळे गेले आनी ते दनपारचे एकाचे ट्रेनीन ते परते येवपाचे. पण ट्रॅजिकली तेंची थंय बुडोवन मृत्यू जाली आनी तेजी हांगा एक व्हडली भयण आसा आनी तेंचे आवय बापूय हांगा आसा. मूळ ते कर्नाटकांतले बगलकोट जाग्यांतले ते कर्नाटकांत. आनी आतां यूज लॉस तांकां 3 चेडे ना जावप एकूच वांगडा म्हणल्यार खूब व्हडले लॉस तांकां. आनी देवान तांकां स्ट्रेंथ दिला बरो येदे व्हडले लॉस बेर करपाक. आनी तशें रिक्वेस्ट करता की लोकांक म्हणजे तरणाटे भुरग्यां कडेन की आतां पावस सुरू जाला आनी हो टायम जर केन्ना उदकान वचपाचो जाल्यार थंय तुमी रिस्क केन्नाच घेवप न्हू. हें एवॉयड केल्लें बरें आनी केअर घेतलेलें बरें. फाटल्या कांय म्हयन्यांत अशाच कांय बुडून मरण येवपी दुखिस्त घडणुकांची माळ पळोवपाक मेळ्ळी. लडाखांतलो IITचो पहिल्या वर्साचो विद्यार्थी पिकनीक भोंवणे वेळार धारबांदोडा हांगच्या ओखम न्हंयत पेंवताना बुडून बेपत्ता जाल्लो. जाल्यार वाठादेव सरवणा होमखणाचे अनवाळे पाळपी 23 वर्सां पिराच्या धोणाक न्हंयत बुडून दुखेस्त मरण आयिल्ले. शिवोली बाद्या वाठारांत खुबे काडपाक गेल्ले कडेन विनायक मांद्रेकार ह्या 50 वर्सां पिराच्या पिडेस्ताक मरण आयले. जाल्यार धारबांदोडा दूधसागर न्हंयत 15 वर्सां पिराचो भुरगो बुडून मरण पावलो. राज्यात अशा घडणुकांनी नेमान वाड जायत आसा. हाचेर खर पावलां उबारप ही काळाची गरज जावन रावल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हिरू महाले, कृष्णा नायक, मनीषा जाधव, नेवरुण नायक. आनीक एक व्हायरल व्हिडिओ, आनीक एक केस, पुलीस दळा खातीर आनीक एक लजेची गजाल. पूण जेन्ना पुलीस अधिकाऱ्यांची वेचणूक करतात तेन्ना योग्यतायेक दुय्यम महत्व दितात आनी फकत ओळखीक प्रभावी जातात. तेचेर कोण उलयतलो? आनीक एक चौकशी करपाचो आदेश दिलो. दुसरी समिती तयार जाली. हात घुवणावपाची आनीक एक फेरी जी खंयच वचना. चडशे नागरीक आनी वर्सां सावन गोंयांतल्या गुन्यांवांक कव्हर करपी पत्रकार तुमकां एकूच सांगतले, हे सगळे एक शो ऑफ. कारण भ्रष्टाचार फकत वयरच न्हय तो खोलायेन पावला. वेवस्थेच्या वेगवेगळ्या भागांतल्या साखळींची जतनायेन विणिल्ली साखळी ह्या भ्रष्टाचाराक इंधन दिता आनी चड करून अदृश्य दवरता. कितेंय चुकता तेन्नाच समस्या निर्माण जातकच ती उजवाडाक येता. साहेब कॅश कसले पयशे? कॅश कित्याक? साहेब कॅश कित्याक पयशे आसले?
गोवा 365 खातीर ही नवी परिस्थिती न्हय आनी ही पयलीच खेपे उजवाडाक आयिल्ली न्हय. आमी हाचे आदीं कव्हर केला आनी ताचे फुटेज प्रसारीत केल्यात आनी दर खेपे घडणुकांचो क्रम सारकोच आसता. सकयल्या पावंड्या वयल्या कांय लोकांक कारवायेक तोंड दिवचें पडटा. वयल्या पावंड्यार आशिल्ले सुरक्षीत आसात आनी तांकां कोण चड करून उलयनात अशी परिस्थिती पळोवपाक मेळटा. हे आदल्या प्रमाणे काम चालूच दवरतात फुडल्या घोटाळ्या मेरेन, फुडलो व्हायरल व्हिडिओ वा फुडलो निरर्थक चौकशी मेरेन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वीज बिलाच्या प्रश्नाचेर वीज खात्या मुखार पेज निषेध जाले उपरांत स्मार्ट मीटर आनी दंडाची अंमलबजावणी स्थगीत जाले हे फाटभुंयेर अंजुनच्या थळाव्यांनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारा खातीर गोंयचो एक पारंपारीक गोड जिनस मणगाणें हाडले आनी ताचो आस्वाद वीज मंत्र्यान येवपाचो उलो लेगीत तांणी मारलो. सरकारान लोकांक गॅसी वयल्यान चुलीर हाडल्या पूण आतां लायटी वयल्यान लामण दिव्याचेर हाडचे न्हय. भाजपाच्या खतखत्याचेर मात करपाक गोंयकारांक भायर सरचे पडटले तांणी उलो मारलो. आम्ही थेट विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेल्लो. मोर्चा व्हरपाचें कारण अशें आशिल्लें की खुबशे लोकांक गोंयान भरपूर बिल येयले आनी एक तरेचो एक्सटॉर्शन ह्या सरकारान करपाचो प्रयत्न केलो. आमी त्या दिसा थंय पेज आंदोलन केलें आनी पेज आंदोलनाचो परिणाम म्हणजे काल सीएमांक स्वता शरणागती घेवची पडली, पॉवर मिनिस्टराक स्वता शरणागती घेवची पडली आनी हो जो पेनल चार्जीस तेंच्यांनी लायल्लो ते खंय तरी आज ते रिवर्ट बॅक करपाक रेडी जाल्या आनी सीएमान अशेंय सांगलां की स्मार्ट मिटर जे आसा ते होल्डार दवरतले. अशें म्हणटा की जोर रडटा पेजेक आनी सुदीन रडटा स्मार्ट मिटराक. काल तेजें तोंड तुमी पळोवपाक जाय आसलें. खंय तरी जो तेन्ना भायर सरतालो तो एक तेच्या तोंडार इतली निराशा आसली. म्हाका दिसता ती निराशा खंय तरी हे कमिशन स्मार्ट मिटर तेका चुकलें म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी तेच्या पोटान दुखलेलें आसा. आज हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, सगळे जाण जे आमचे बरोबर रावले. एक गोंयान भरपूर म्हत्वाचो हो विशय आसलो, गरीब मनशाचो जो छळ करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो तो आमी आज फेटाळून उडयल्लो आसा. स्मार्ट मीटर इज अनदर स्कॅम म्हणून आम्ही सांगिल्ले आणि खंय ना खंय तरी आज सरकाराक ज्या सरकारान गोंयकारांक पेजेक लायला, जे पेज आंदोलन सुरू केल्लें आमी आनी ते गोंयभर करपाचे आशिल्ले. सरकार त्या पेजेक आनी त्या आमलेक भिलो आणि सरकार लोकांच्या आवाजाक भिलो आणि काल सरकारान नमते घेतला. आज ते साजरे आमी करता मणगणें खावन. बीजेपीचे खतखते आणि बीजेपीचे गोंयकारांचे जे खतखते चलयला ते खतखत्याचेर मात करतलो जाल्यार गोंयकारांक म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आतां स्वता भायर सरचो पडटलो. मणगणें आसूं पेज आसूं, जर गोंयकारांच्या ताटान जेवण येवपाक जाय, गोंयकारांक जर एम्प्लॉयमेंट जाय, गोंयकारांच्यो बेसीक नीड म्हणजे जे आमी म्हणटाले सरकारान लोकांक गॅसी वयल्यान चुलीर हाडल्याच पूण लायटी वयल्यान तरी परत लामणदिव्याचेर हाडचे न्ही. आमच्या पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलो, नाक दामले शिवाय खंय तोंड उडिनात लोक म्हणून. सो हे आंदोलनान आमी सरकाराक दाखोवन दिले की आमी सरकाराचे नाक दामले आणि प्रमोद सावंतान तोंड उगडले की बाबा स्मार्ट मीटर बंद करचे आणि जी आमकां पेनलायज चार्जीस लायले पळय ते विड्रॉ करचे. सो हेजेर पळोवन येयले की सगळ्या लोकांक आणि जनतेक हे सांगूंक सोदता आमी की जे मेरेन सरकाराचे नाक दामिनात ते मेरेन सरकार तोंड उगडचो ना. सो काल खंय तरी सरकार जागो जालो, सीएम जागो जालो. सीएमान जी पळय बिलां वाडून आसली, पेनलायज केल्ली ती वेव केली आणि जो स्मार्ट मीटर सरकार आमच्या गोंयकाराच्या तकलेर हाडून घालूंक सोदतालो तो खंय तरी होल्डार दवरलो, स्थगिती दवरली तेजेर. सो हे गोश्ट बरी जाली अशें दिसता. आयज अशें दिसता की जेन्ना लोक खंय तरी रस्त्यार येतले आनी आवाज वॉयस रेज करतात तेन्ना खंय तरी सरकार हो जागो जातलो म्हणून. गोंयभरांतल्या गिरायकांक घाल्ल्या उपाट वीज बिलांचो आनी व्हड ख्यास्तीचो निशेध करून आप गोंयान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या निवासस्थानी जन आक्रोश मोर्चा काडलो. गोंयांत स्मार्ट मिटराची गरज ना, तो पुराय स्क्रॅप करचो अशी मागणी करत तांणी वीज मंत्र्याक धारेर धरले. आज तुम्ही जी दरोडेखोरी चलयल्या तातूंत गोंयकार काबार जाल्लो आसा. सो आमी फुडें हेच पावल घेतलें. जशें सांगिल्लें आमी पिसफूल मोर्चा हाडपाचो आमी प्रॉमीस केल्लें. आमी सदांच पिसफूल रावतले. पूण जर ह्या सरकारान आयकलें ना, आमचे दोनूच डिमांड आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार जे पेनल्टीज लायल्या ते परमनंटली विड्रॉ करूंक जाय आनी जांकां पेनल्टी ऑलरेडी भरपाक लायिल्ले आसा
तांकां डिस्कनेक्शनाची धमकी दिवन तांची पेनल्टी परत रिफंड करची हो पयलो डिमांड। दुसरो, तुम्ही जाय तितले व्हेरिफिकेशन करा, जाय ते स्टडी करा, जाय ते करा, गोंयांत स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट बंद करपाचो परमनंटली कंप्लिटली बंद करपाचो। गोंयांत स्मार्ट मिटराची गरजूच ना आणि आमी हो स्मार्ट मिटर लावपाक दिवचे। आज भारतीय जनता पार्टीच्या जे सरकार आसा ताच्या प्रत्येक बाबतींत नागरिकांचेर अत्याचार चालू आसा। गोंय काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा। गोंयच्यो जमनी, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो शेतां, गोंयची भाटां, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयचे दर्या काबार करपाचो जो प्रयत्न जे भारतीय जनता पार्टी करीत आसा आनी चालू आसा ताका खंय तरी स्टॉप घालतलो जाल्यार आमी हे सोशीकपण काबार करपाक जाय। जायती बिलां वाडटा, ती बिलां भरपाक गोंयकारा कडेन पयशे ना जाल्या आमी हें सुद्दां म्हटलें काय, हें सुद्दां रिक्वेस्ट करता आमी तांकां की जो एसिस्टन्स 3 म्हयन्याचो टायम दियात लोकांक एप्लिकेशन करपाक, जो एसिस्टन्स जो जाय तांकां, जो आमी आम आदमी पार्टीच्या मार्फतान आमच्या ऑफिसांच्यान आमच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान तांकां हेल्प करतात आनी तो टेन्शन लोड आसली एप्लिकेशन जे कराक म्हणटात त्या एप्लिकेशनाक सुद्दां आमी मदत करतात लोकांक। आम आदमीक मेळपाक जाय अशें म्हाका मात्तूय दिसना। तांणी ऑलरेडी स्मार्ट मिटर दिल्लींत बसयल्यात। अशा लोकां पासून आमी सावध रावपाक जाय अशी जाप वीज मंत्र्यान दिली। आंदोलन आसा वीज बिलांचेर आनी तांणी वीज बिलां हाडपाची सोडून उदकाची बिलां हाडल्यात हाचेर लेगीत वीज मंत्र्यान हास्यपद टिका केली। पळयात। आम आदमीचे म्हजे कडेन बरोबर आतां हांगा आयले कितले लोक येता, हांगा आशिल्ले 800 लोक, म्हणजे 800 लोकां मदीं ते जर हांगा आयले आनी फुडें जर हांगा वायल्या फुडें आमच्या लोकांनी कितें केल्लें म्हाका नाका आशिल्लें आनी त्या खातीर हांवें सांगलें हांव मेळपाक तयार ना आनी आम आदमी मेळपाक जाय अशें म्हाका मात्तूय दिसना। कारण ह्या लोकांनी स्मार्ट मिटर ऑलरेडी बसयल्या, खंय दिल्ली बसयल्या आनी हे पंजाबातूय बसयता। सो अशे लोकां पासून आमी सामत रावपाक जाय। आरपी, आम आदमी हे जे काय पक्ष आसा ह्या लोकां पासून तुमी सावध रावपाक जाय। कारण हे लोक स्वता इम्प्लिमेंट करता आनी दुसऱ्या इम्प्लिमेंट करता आसतना त्रास करता। हे पयलीं पासून स्वता कांयच आरपी येता, आमचो सिवरेज प्लांट बंद करपाक आयलो, स्वता हेणें कांयच करूं नाशिल्लें ह्या आमदारान, एकूच आमदार तो, आनी ह्या आमदारान कांयच करूं नाशिल्लें आनी तो प्लांट बंद करपाक बांदोडे पावलो। नाक बंद केल्यार तोंड उगडटात न्ही। नाक पळय असले स्टेटमेंट सुदीन ढवळीकार लोकांचेर केन्नाच करचो ना। खंयी जर तुमचो खंयी जर हांवें उलयलो आसा जाल्यार म्हाका दाखया, हांव लोकां कडेन दिलगिरी व्यक्त करपाक सुद्दां फाटीं फुडें नासता। कारण असले शब्द गाळी मारप, अपशब्द वापरप, दुसऱ्याक जाणट्या लोकांचो अपमान करप हे सुदीन ढवळीकाराच्या घराण्यांतल्या संस्कृतीत येना, हे काही लोकांच्या घराण्यांतल्या संस्कृतीत येता। मुख्यमंत्र्यान काल हेचेर सुतोवाद केला आनी हो जो लोड एप्लिकेशनाची फायन घातला ती आमी फायन घालची ना म्हणून आसा म्हटलां आनी त्याच प्रमाणे स्मार्ट मिटर आतां होल्ड दवरता म्हटलां, बरी गोश्ट आसा। कारण हें आज ना फाल्यां जावपाकूच जाय आशिल्लें तें ताणें काल सुतोवाद केला, पूण अजून ताचे फायनान्शियल अप्रुवल आनी बाकीच्यो गोश्टी जावपाच्यो आसा ते जाले नंतरूच हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जातलें। गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर। रस्ते सुरळीत करप आणि परत फोडप ही परंपरा चालून रावल्या। तसेच कामाच्या दर्जांविषयी साबार फावटी लोक जाप विचारतात, पण परिस्थिती जैसे थेच आसा अशीच एक घडणूक चिंचोण्या सावन मुखार आयला। चिंचोण्या दाणेवाडी NH 66 सामको धोक्याचो जावन रावला। ह्या महामार्गाचेर पडिल्ल्या फोंडकुलान व्हड धोको निर्माण जाला। कोणाचो जीव गेलो जाल्यार ताका जापसालदार कोण, थळावे जाप मागतात। आज आमी आसात ते दाणेवाडी आसात आनीक ह्यो नॅशनल हायवे 70 तो 66 ताले कडेन आसा, ह्या हायवेचेर आसात आनी हांगा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसलें आनी हें काम कितलें तेंप जालें कंप्लीट जावन तें काम करून गेलें। पूण आज जें काम करून होतरे जे बुराक पडले कडेन आसा ते सुद्दां हायवेचेर 66 हायवे ही ह्या हायवेचेर चिंचोण्या हांगा दाणेवाडी पडले कडेन जो बुराक आसा हो सद्या कोणा तरी जीव घेवपाक आसा।
काल हांगा स्थानीक जो पंच मेंबर आसा वालेंतीन बारेटो हेणें हाडून सद्याक हे बॅरिकेड सद्याक केले कडेन आसा, पूण हे बॅरिकेड सामके बेश्टे आसा. हितून पडले जाल्यार कोण तरी जीव जो कोणालो तरी आसा हो वचपाचे वाटेर आसतलो. हांवें फाटीं एमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अंडरग्रावंड केबल घायलो आहा. ते केबल घायले आनी गेले. आतां हें कितें करपाचें? आतां रातचो कोणी मिस्टेकीन ओवरटेक करता आसता सायडीन वयता आसतना तो होंडा पडो जाल्यार फेटल एक्सिडंट जावपाक शकता. सो जेन्ना PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जेन्ना परमिशन दिता केबल घालपाचें, तो केबल तेमी सारको घायला, रस्तो सारको आहा जाल्यार हे इंजिनियरांगे ड्युटी चोवपाची. आनी हे सगळें लायफ थ्रेटनिंग जालो आहा आनी हो हिंगा रस्तो अशीर आहा. सो आनी व्हडले हेवी ट्रॅफिक वयता, ट्रेलर वयताय आनी बायकान लोक वयता, आंगार येताय, तेन्ना तरी मिस्टेक पडो जाल्यार एक व्हडलो एक्सिडंट जावपाक शकता आनी अननेसेसरी कोणाचो जीव वचपाक शकता. सो हांव मागोता PWD ऑथॉरिटीज बरें आमगे AE कोण आहाय तेमी हो तेंगे कोण सुपरवायझर आहाय तेमी हे स्ट्रेचाचे तेणेन आपणागे रस्त्या खंय कितें आहा तें चोवपा जाय तेंगे ड्युटी आनी बकून पासाचे. आनी हे हायवे ट्रॅफिक खूब खबर आहा आनी आमी सद्दां हायवे सांगताय झाड कातोऱ्याय हो आनी कितें कोऱ्याय रस्ता करपा पूण कोण ते चौकश केला. आनी रोडूय गेला न्हू त्या वटेन रस्तोय आहा. सो तेय तेकाय रस्त्यार हे आहा. हांव आतां जेई तेंक फोन मान सांगता. सो ते मेन हे खोचे इमिजिएटली नाजाल्यार व्हडले प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो तुवें पयला आसतलो कितें दी फकत ते पळोवपाक आतां तेमी इंजिनियर बी कांय एक्शन घेयना, कित्याक म्हूण एक्शन घेयना तें पयलू पळोवपाक जाय. आनी आतां कोण लोकां पासून लोक येते घरात कोण पडूं शकता, भितर पासून वचपाक शकता जाता चड. आनी तेन्ना हे PWD इंजिनियर जावं कोणूय जावं तेमी एक्शन घेवपाचें, नाजाल्यार फॅमिली कोण आहा फॅमिलीन तेजें एक्शन घेवपाचें. केलें तें कितें केलां? हे हायवे पडटा पूण एक्चुअली MLA आनी तेमचे PWD इंजिनियर कोण आहा तागे येवन फाल्यां तूं कोणी पडलो जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसता? PWD इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल येतलो ना न्हू. आनी कित्या खातीर कोण पडलो दिसतो? ते पायप घालता पळय अंडरग्रावंड केबलिंग घालता पळय तेमची मिस्टेक ती तेमी पळोवपाचें न्हू. तुमकां पळय मास्टर गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसाव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. देशांतल्या जायत्या वाठारांनी नैऋत्य पावसाळो ल्हव फुडें वता. गोंयांत पावसाचो नेट कमी जायत आसा. मजगतीं फुडल्या कांय दिसांत राज्यभर हलको ते मध्यम पावस पडटलो हवामान विभागान अदमास उक्तायला. उत्तर आणि दक्षिण गोंय या दोनूय जिल्ह्यांत हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास आयएमडीन उक्तायला. 14 जून मेरेन दक्षिण गोंयांत एकसुरे सुवातेर वीज पडपा वांगडा गडगड आनी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 24 वरांत गोंयांत मुखेलपणान दनपरां, उसरा आनी रातच्या वेळार हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें. 17 जून मेरेन नुस्तेमारांक शिटकावणी दिल्या. गोंयांत पावस उणो, राज्यांत हलको पावस. तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. 17 जून मेरेन नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. त्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाच.